जागतिक भलायकी दिसा निमतान फिडेलिटी डायग्नोस्टिक्स सेंटर आणि भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी हांच्या जोड पालवान फिडेलिटी रक्त संकलन केंद्रान बायणा हांगा भलायकी जनजागृत शिबिराचे आयोजन केले। या शिबिराचे उक्तावण वास्कोचे आमदार कृष्णदाजी साळकार हांच्या हस्तुकी जाले। केंद्राचे 55 परस चड लोकांनी डायबिटीसचे रक्तदाब आणि BMI तपासणी केली। इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीन शिबिरात उपस्थिती आशिल्ल्यांक नितळसाण किट वाटले। लोकांनी आपल्या भलायकेकडेन दुर्लक्ष करचे न्हय आणि भलायकीची तपासणी योग्य वेळार घेवची, तशेंच भलायके विशीं कागाळी कमी जातल्यो अशें आमदार दाजी साळकारान सांगले। खरेंच बरें दिसता की रेड क्रॉसांनी हांणी हो ऑर्गनायज केला म्हणून। इतल्याच खातीर की आज आमी इतल्या दगदगाच्या जिवनान जगतात की खंय तरी आमी आमच्या हेल्था कडेन दुर्लक्ष करता आनी खंय तरी मागीर जेन्ना चड वेळ वता तेन्ना आमी खंय तरी दोतोरा कडेन पावता आनी त्या खातीर खंय तरी पयलींच एक प्रिकॉशन घेवप आनी आपलें डायबिटीज चॅक करप आसा जाल्यार शुगर चॅक करप, आपले BMI चॅक करप, प्रेशर चॅक करप, हें सगळें करून एक प्रिकॉशन घेवप। ह्या खातीर हो जो कॅम्प आसा आनी हाजो फायदो खंय तरी आमकां कितें दुयेंस आसा जाल्यार आतांच कळूंक शकता आनी मागीर लेट जावचे परस आज खंय तरी बेगींतल्या बेगीन ताचेर पावलां उचलून लोकांचें जिवन बरें जावपाक शकता। आमकां सगळ्यांक बारीक बारीक प्रॉब्लम्स आसतात, बट वी टेंड टू निग्लेक्ट। आसूं मातशें कितें तरी जालें फाल्यां बरें जातलें, बट इट इज ऑलवेज गूड टू टेक प्रिकॉशन एंड गेट युअर सेल्फ चॅक्ड इन वेल इन एडवान्स, सो दॅट फाल्यां कितें जालें जाल्यार आमी अरे काल पयस जाल्लें म्हाका हांवें करूंक जाय आसलें अशें जायना। So for that reason we always try to help people in whatever way it is possible. आमचे इंडियन रेड क्रॉसाचे आमी जायते ट्राय करता as far as we can help people we do, but not having a proper place, एक आमकां ऑफिस स्पेस ना म्हणून आमी मातशें फाटीं पडटा, but we are working on it.